नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। अर्थसंकल्पावेले चर्चेक मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत जाप। स्वयंपूर्ण गोंयचो संकल्प युरीन कायदो सुव्यवस्था बेकारी म्हारगाय अर्थीक बेशिस्त इव्हेंटाचो केलो पोस्टमॉर्टम। पर्यटन खात्याचो इव्हेंटांक नवो जावंय। टर्नओव्हर 60 कोटी। टुरिझम प्रमोशनाच्या नावान फॉरेन जंकेटाचो कांयच उपेग ना। विजयान केलो टुरिझमाचो पोस्टमॉर्टम। दृष्टीचे मोठे स्कॅम। विरोधी पक्ष फुडारी मागता चौकशी। मंत्रिमंडळ दृष्टीची बरी कामगिरी। 400 जण साल्वार। मरतात ते रातया लायफगार्ड ना त्यांना 3 महिन्यात नवे टेंडर। कर्नाटकात 100% जॉब कन्नडिगांक दिवंक खासगी कंपन्यांक येता कायदो। उद्देग आक्रमक। कर्नाटकी मुख्यमंत्री सोपतोच बॅकफुटार। गोंयच्या विधानसभेतही कायद्याक सूट। कला अकादमीचे कोसळिल्ल्या ओपन ऑडिटोरियमाची पहिली पुण्यतीथ। कला राखणमण कलाकारांनी पाळली पुण्यतीथ। अकादमीचे दशेचेर मंत्री सरकाराचेर फार। भोंवत्या सुन्याचेर उपाय काडूंक व्यवस्था करूंक रोखडीच पॉलिसी। विधानसभेत आमदारांक आंगार येतल्या सुन्याचो हुस्को। मुख्यमंत्री म्हणटा NGO एनिमल हजबंड्रीची बसका घेता। धारबांदोडे पिळये अपघातांत एकलो सोंपलो। फोंडकुलाक लागून बॅलन्स वचून पडलो। हांगावेल्यान गेलो ट्रक आगताक सोंपलो। रस्त्याचे दशेचेर लोक फुर्योज। अर्थसंकल्पावेले चर्चेक मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत जाप। रिणाक भिवपाची गरज ना। स्वयंपूर्ण गोंयचो संकल्प करतना डबल इंजिनाच्या बळार सरकाराच्या अर्थीक शिस्तीचो दावो। विरोधी पक्ष फुडारी युरीन बजेटांतली दाखयली पळय कायदो सुव्यवस्था बेकारी म्हारगाय अर्थीक बेशिस्त रिणाचे वजें इव्हेंटाचो पोस्टमॉर्टम केलो। दाबोळी मोपा मायनिंगाचे इशू काडले। 7 लाख पर कॅमिटा येणावळ ही खंय 80% गोंयकारांच्या घाव्यांचेर मीठ। तुवें 25 कोटी घेतले म्हणजे या सायडीच्यान हे तूच सांगता। एक सायडीन तू म्हणटा की आपल्याक घेवंक ना मागीर म्हणटा 25 कोटी घेतले 4 ब्रिजां खातीर। तुजोच एनेक्चर वन सांगता कित्याक हे बजेट करप। उतरान सांगपा जाय हे रीण जे वाडोता हे दुयेंस सिंपल टर्मा सांगता आनी ते दुयेंस जे पळय हा 7 years हे डबल जाला वाडोत आहा। दोतोरान कितें करूं जाय दोतोर कितें सांगता दुयेंस आनी वाडपा शकता। 22-23 रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट इज 2400 crores आणि 23-24 प्रोविजनली रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट इज 1423। थोड्योच स्टेटी जो रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट मांडटा तितूंतले गोंय स्टेट आसा। बॉरोवींग करता हाजेर म्हणजे लोनां आमी घेता आणि लोनात घेवन म्हणजे आयचो जो 27,000 का 28,000 कोटी रुपया कितें दाखयला ताका आमी वी आर ट्रान्सपरंट। टील ह्या क्वॉर्टरात आज पर्यंत 1 रुपया सुद्धा सिंगल 1 रुपी फ्रॉम द 1st of April टू टील डेट आमी लोन घेवंक ना। 8% वयर आशिल्लो आणि हो सगळो 8% वयलो आमी रिस्ट्रक्चर केली सगळी लोन आणि रिस्ट्रक्चर करून ती लो रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर हाडली किंवा रिड्यूस इंट्रस्ट बर्डन जो तेंचेर आशिल्लो हे कमी जावपाक लागला। रिसिप्ट्स वाडयत येयल्ली आसा प्रत्येक दर वर्सा रेव्हेन्यू कलेक्शन्स। स्पीकर सर हे उलयता आसतना हांव हेजेर सांगतलो की डबल इंजीन सरकार आसा म्हणून आमकां वेगवेगळ्यो स्पेशल एसिस्टन्स ज्यो आसा पळय न्ही हे आतां पर्यंत आमी 1667 crores त्यांनी 60 वर्साचे आणि नॅशनल गेम्साचे दोन्ही सांगले। त्यांनी आपूण 3000 4000 करोड घेवपा शकता। 3000 हे जाले हे बंद कर दुयेंस ते दुयेंस बंद केलें। बंद केले इव्हेंट बंद केल्या कितले बरें जातले। 624 कोटी 775 कोटी आणि 2067 कोटी इतकेच लोन घेतला। हाज्या वयर लोन घेवंक ना।
पर्यटन खात्यान इव्हेंटाक नवो जावंय सोदला. कंपनीचो टर्नओव्हर 60 कोटी. विजयाचो आरोप. फायनान्साचे नेम गुठलायले. टुरिझम प्रमोशनाच्या नांवान देशी विदेशी जंकेटाचेर कोट्यांनी मोडटात. नवे टुरिस्ट ना. विजयान पोस्टमॉर्टम केलो. रोहन म्हणटा सरकार इमर्जिंग मार्केटांक टॅप करता. कोविड गेर्राक लागून खंय परिणाम तितलो दिसना. स्पीकर सर, ताणें टोटल पयशे म्हणल्यार 63 crores आनी इंडियेनूच गोंय प्रमोट करपाक ऑलमोस्ट 30 कोटी म्हणल्यार 29.84 crores म्हणल्यार ताणें. म्हणल्यार कितें, दिल्ली गेलो गोंयान लोक येवप म्हणून सांगपाक. आनी ताणें कितले म्हणले ताचेर, ऑलमोस्ट 30 कोटी म्हणल्यार 29.84 crores. इंटरनॅशनल ताणें म्हणले 34 कोटी. टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिझम, सॉरी, टू द मिनिस्टर फॉर टुरिझम. आनी जे जाग्यान तूं वता आनी ज्या जाग्यान तूं पयशे मोडटा, हे रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट म्हणटे कितें कन्सेप्ट तुजे तकलेन आसा काय ते उगीच सरकाराचे पयशे अशेच मोडप? कोविडाच्या मागीर आमी सदांच हांगा समुद्र, गोवा, पार्टी लायफ, बिचीस हेंच उलोवप आशिल्लें. आमी 22 परसेप्शन चेंज करपाक घेतले गोवा बियॉन्ड बिचीस. वन इज द नंबर्स वीच वी नीडेड टू एन्श्योर दॅट दे कम इंटरनॅशनली आनी डॉमेस्टिकली. एट द सेम टायम स्पीकर सर, वी नीडेड टू सी दॅट क्वॉलिटी ऑफ पीपल ऑल्सो कम इन. आतां तो खंयच्या स्पेनान हांव लास्ट 4 वर्सां गेलो तो म्हाका खबर ना. म्हज्या पासपोर्टार काय स्टॅम्प ना. टुरिझम रे, हांव काय टुरिझम रे. वचूं ना. आज जर हें तुजें सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की विन्सेंट ग्राफिक्स म्हणटा खंयच ना. आतां शॉन इव्हेंट्स म्हणटा सरकारी जावंय जाल्लो आहा. स्पीकर सर, विजयाचो प्रश्न कितें तो मातसो म्हाका पयलीं सांग. तूं कितें आन्सर जाय तो? पर्रीकाराची याद आहा तुका? याद आहा पर्रीकाराची? पर्रीकार कितें उलयतालो तो तुका हांवें एक्झॅक्ट उतरांनी सांगलें. तो सांगतालो तें तूं करपाक तयार आहा काय म्हणटा हांव? सादी कोंकणी सर, आनी इजी कोंकणी. event- स्पीकर सर, हाजे परत सादी कोंकणी आनी आसा? आमी जेन्ना स्पोर्ट्स टुरिझम स्पीकर प्रमोट सर, करता. उत्तर जर इनकम्प्लीट उरलें हाफ एन आवर डिस्कशन जाय. Speaker sir, let me हाफ एन आवर डिस्कशन जाय हाजेर. काय कर, हाफ एन आवर डिमांड Incomplete मला उरलें परत उत्तर दिता. तू डिमांड परत काढ, परत तुका उत्तर दिता. सर, आजो डायरेक्टर 5% घेता. कितले आहा ते सगळे लिस्ट दित तुका. बसून घ्या. आनी ताजो शॉन इव्हेंट्स म्हणून आहा ताजे एन्युअल टर्नओव्हर 60 कोटी रुपया जाला. दृष्टीचे मोठे स्कॅम. चौकशी जाय म्हूण विरोधी पक्ष फुडाऱ्याची मागणी. युरी म्हणटा दृष्टीचें काम बाबत. बुडटल्यांक वाचोवंक स्पॉटार गार्ड आसनात. सामग्री धडना. मंत्री रोहन म्हणटा लायफ गार्डाचे ड्युटी टायमात कोण बुडना. बुडटात रातयां. नवे टेंडर 3 म्हयन्या भितर. तातूंत ह्या गजालींचो खंय विचार जातलो. To invite fresh tenders when they were aware that the contract was supposed to get over on 30th June. Why so much moog for Drishti? 2019 सोंपतकर स्पीकर सर तांकां एक्सटेन्शन दिल्लें गेलें. तेन्ना एक्सटेन्शन पयले 6 म्हयने दिले, मागीर 2.5 वर्सां दिले. हो सरकार जेन्ना आयला स्पीकर सर, तेन्ना ऑलरेडी दे वर इन दॅट पर्टिक्युलर एक्सटेंडेड पिरियड वेरीन the same agreement which was signed in 2014, the clause 6 of the agreement which is referred in that, the government had the powers along with them to extend that particular agreement. Rocky area, येदो व्हडलो बोर्ड मारला हिंदी आनी इंग्लिशीन की हांगा वचनाका, तुमी कांयच करनाका. 24-30 जाणांचो ग्रूप वता त्या रॉकी एरियेन. थंय मनीस तांकां सांगता वचनाका बोर्ड घाला म्हणून. उरिल्ले लोक वतात सायडीक 4 जाण थंय सेल्फी काडपाक वता. दुर्दैवान त्याच टायमार ल्हार येता आनी ते 4 जाणांक घेवन वता. आता कितें करपाचें हातून? म्हणजे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ती नाच. फर्स्ट क्वेश्चन ओनली. अरे एकटुले You are confused. You are I confused. am not confused. Opposition leader. You ask a pointed Clear question now. and give Opposition a I am pointed not answer. confused. Speaker sir, मंत्री हो घुसपायता. घुसपायता, Speaker sir, हांवें कित्याक मुखेलमंत्री घुसपाक जाय? रिप्लाय हा. Cases of हांवें drowning. कित्याक घुसपाक जाय? In spite of लायफ गार्ड थिंगा आसूं नाय. जाग्यार जे आसपाक जाय आशिल्ले ते जाग्यार नाय. थिंगा डेथ जाले. ओ 700 कितले मनशां साल्वार केले तो उलयता. मेले कित्याक लायफ sir. गार्ड नाय म्हणून आनी हो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केस केलो. जे जाता त्यो जाल्यो. आता इन्सिडेंटल ज्यो डेथ्स जाल्या, वी रिग्रेट द डेथ्स. आमच्या टुरिझमाकूय त्रास जाता. regret मरे, Speaker sir, good, ताचे good. खातीर- That you अरे बस regret, रे. good, good, बस good. मातसो आता. दॅट इज वाय स्पीकर सर लायफ गार्ड्स आर केप्ट. आता लायफ गार्डान जे जवळ जवळ 400 लोक वाचयले तो कमेंडेबल म्हणचो ना. You all renewing, Sir. paying the contractor तो समज कितें सांगता न्ही, ताणें म्हाका 256 पेपर crores. दिलो. I will recheck with the department and come back to him. Yes. You deduct it. You deduct that. Deduct last. Let You him have share paid. the point, Speaker sir.
ताणे सांगला ते तथ्य आसा वी विल डेफिनेटली लुक एट डिडक्शन देर इज नो इश्यू अबाउट इट. कर्नाटकाचं सिद्धा सरकार खाजगी कंपन्यांनी C-D लेवल सगळे पोस्ट 100% कन्नडिगांक राखीव करचे म्हणून कायदो करता. कन्नडिगा मेळना जाल्यार खंय 3 वर्सां ट्रेनिंग दिवन तयार करपाचे, 15 वर्सां कर्नाटकी तो खंय कन्नडी. सिद्धाच्या ट्विटाचेर उद्देग चाळवले. नॅस्कॉमाची शिटकावणी, सिद्धाचो पोस्ट सोपतोच डिलीट. मात गोंयांत कायद्याक सूर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goan youths, as most workers at Goa shipyard are from other states. I urge the government to address this recruitment issue and strive to employ more Goan youth in Goa shipyard. Speaker sir, this is one in Goa shipyard. काल आमगे कर्नाटका सरकारान काँग्रेसाच्या 100% local Karnataka state youth दित म्हणा. This has to be put in private sector also. अल्या मातशें ते डिटेल आमगे कर्नाटक सरकाराक घेवपा आता केस केले ते. आडमारा तूं कांदोळे आर्नोल्ड सुवारिसाच्या खुनाचे केशींत दुबावीत अरविंद राजू पवार म्हणटा ताका पर्वरे पुलिसांनी कर्नाटकांतल्यान उखल्लो. चोरयेच्या हेतान खून म्हूण मुळावे चवकशेंतल्यान स्पश्ट जालां. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल केस क्रॅक केले उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. पवाराक एका दिसाची पुलीस कस्टडी दिल्या. फुडलो तपास चल्ला. Received a phone call from one Peter Miskita informing that his relative is seen in a pool of blood at his house in Oda, Candole. Joseph Soares, age 68 years old, who was later identified as a Canadian national. He was found in a pool of blood, and we had registered a case of murder under section 332 B 3096 103 of Bharatiya Nyaya Sanhita. In this we achieved major success when we arrested the main accused, who is identified as one Arvind Raju Pawar, also known as Parshu. He is son of Raju Pawar. He is 20 years old, resident of Oda Kandolin, Bardes. We have arrested him from Karnataka, from Jeratagi village in Kalaburgi. As per the initial investigation, we've reached the conclusion that the primary motive behind the crime was robbery, but we are also not ruling out that there could be other angles involved also. Today he was produced before the court, and court has remanded him to one-day police custody, and interrogations on all these aspects are going on. कला अकादमीच्या ओपन ऑडिटोरियमाचो तेर्रास कोसळ्यार 17 जुलयाक वर्स जालें. कला राखण मांड आनी बरोबर कितल्याशाच कलाकारांनी मेळून कला अकादमीच्या वाठारांत ताची पुण्यतीथ पाळून दुखवटो उक्तायलो. कला अकादमीच्या वास्तूची दश केली म्हणून सरकार आनी कला संस्कृती मंत्री गोविंदाचेर फार. पयले कलाकार सगळे वांगडार येवन आमी कला अकादमीच्या फुडल्यान आमी परफॉर्म केला. पयले पार्ट दिसता हांव नकळो केन्ना जाला सर केन्ना जावंक ना, कित्याक आमकां परमिशन मेळोंक ना भितर वचोन आमी परफॉर्म करपाक. तर आमी कलाकार आमी हूय परफॉर्म स्टेज मेळटा आमी करतले. एंड दॅट्स वाय आय थँक ऑल द पीपल हू केम टुडे टू सी. कित्याक 1 वरस लागता तुमी कितें काम करपाक. अरे आमचे ओपन एअर ऑडिटोरियम दी धाकटे आसतना आमी डायरेक्टली आमी परफॉर्म करतले. आनी दिस इज द रिजन वाय वी हॅव ऑल कम टुगेदर टू सपोर्ट कला अकादमी एंड टू सपोर्ट एंड वी विल प्रोटेक्ट इट टिल द व्हेरी एंड. थँक्यू. आमकां अशें कळ्ळें की तुमी पयलीं परमिशन मागिल्ली भितर करपाक की मेळोंक. See, we had not asked for permission because we just gave a letter to Kala Akademi member secretary that we are going to go there to pay our tribute, and we have not asked for permission because that is no man's land. Kala Akademi says that it is with PWD. PWD says that we had never any plans to do anything on that stage. So we had asked for permission, not for permission, just to tell them. But still, they said that that area is restricted and you cannot go there. We respect it.
finally it is Kala Akademi. It's here and we are present. राजदीप बाब तुमकां विचारपाचें आहा की ह्या कला अकादमीचेरूच आतां असेंब्ली चालू आसा आनी असेंब्लीन क्वेश्चन्स असले पूण ते हें केलां पळय आमी आमचें काम करता कलाकार म्हणून आमी आमचें काम करता आसा जे कोण जाळवणदार आसा तेणी आमकां समाधान करत जें कितें करपाक जाय करचें इतलेच खातीर हो प्रयत्न आसा पळय आमी सगळ्यांनी मेळून हो आवाज उठयला हो आवाज लोकांच्या काना पर्यंत पावोवपाचें तुमचें काम म्हाका दिसता तुमी आमकां सपोर्ट करतले म्हणून हो तुमी तो सपोर्ट केला सगळ्या काना गोंय कोणशांनी हो आवाज पावलो जाल्यार डेफिनेटली लोकूय रस्त्यार येतलो आनी तांकां तेंच्यांनी ही आमची मागणी स्विकार करचीच पडटली आनी कला तेमी जाग्यार पडटली देव बरें घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. आमदार NGOच्यो सुचोवण्यो घेवन 2 ते 3 म्हयने भितर भोंवत्या सुण्या खातीर पॉलिसी करता. मुख्यमंत्र्याचें उतर. NGO आनी एनिमल हजबंड्री खात्याची बसका घेतलो. गोंयांत भोंवती सुणी वाडल्यात. लोकांच्या ट्युरिस्टाच्या आंगार वतात. सरकारान नेमकी पावलां उखलून तांची वेवस्था करची, स्टरलायझेशन प्रभावी करचें आमदार मागतात. कितें रिसंटली आमी खुबशी अशी केसीस आयकलेली आसा जे स्ट्रे डॉग्स आसा हेंच्यांनी एटॅक केल्लेले आसा आनी हे चडान चड आसा ते आमच्या बिचांचेर जावपाक लागलेले आसा. हालींच आमी पळयलेले आसा जे तेंचें पॉप्युलेशन वाडत आसा स्ट्रे डॉगाचें आनी हेज्या लागून कन्सर्न आसा. फाटल्या गेल्या वर्सा आमचे वास्को म्हामोळ्यान एका धाकट्याशा चेडवाचेर कितलेशे कुत्र्यांनी अटॅक केल्लो तेजो व्हडलो आनी मेन म्हणटा ते म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मागोवा जे सड्या बागाचेर जी गार्बेज डंप आसा हे डंपाक लागून जंय स्ट्रे डॉगाचें जें पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा पळय थंयसर तुमी 100 आनी वांगडाच 100 स्ट्रे डॉग अटॅक करपाक लागून आमच्या लोकांचेर येत आसता. ते रेस्टॉरंटा शेकाचेर तांकां खाण घालतात आनी तांकां दिसता ते आपलें घर कहें आनी जो ट्युरिस्ट थंयच्यान पास जाता ताका ते चावोंक वयतात. हे पयलीं कशें प्रिवेंट करपाचें तेचेर अंडरस्टँड मागता आमच्या मंत्र्या कडेन की अशें कितें तरी प्रोविजन करपाक जाय आनी हे स्ट्रे डॉग्स आहा ते आमी ट्युरिस्टा कडल्यान प्रिवेंट करपाक जाय. आनी स्टरिलायझेशन हें एनफोर्स करपाक जाय. 150 पंचायतींनी एनिमल बर्थ कंट्रोल आनी म्युन्सिपालिटीनी एनिमल बर्थ कंट्रोल इम्प्लिमेंट करूंक ना. आतां ते कशें करतले? तांचे कडेन खंयचो पयसो आहा? स्पिकर सर, हें आमी हावजान कित्याक हाडला? कित्याक पंचायत आनी म्युन्सिपालिटी लेवलाचेर हें सोल्युशन मेळना म्हणून आमी हावजान हाडला. तुमी म्हणलां कितें NGO रेजिस्ट्रेशन करतलो जाल्यार ताका 3 वर्सां कंप्लीट जाय. कित्या खातीर जाय? नवी भुरगीं जर कोण आयलीं आनी तांकां दिसलें की कुत्र्याक आमी राखतलीं जाल्यार तांकां 3 वर्सां क्वॉलिफिकेशन ना म्हणून ती भायर पडटा. वाय शूड But one suggestion I have got, if you can demarcate some spaces for feeding, कित्याक थोडे लोकांक उमेद आहा, they have no children sometimes, so they adopt a dog, so they want to come and feed dogs. So some designated space for feeding. एक पॉलिसी डिसायड करता, तुमकांय दाखयता, तुमची सजेशन्स जी आसा पळय ती ऑन पेपर घेता आनी फुडल्या मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एक आमकां 2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी एक पॉलिसी डिसिजन घेवन ती डिक्लेअर करता. म्हणजे जशें आमी स्टे कॅटलच्या बद्दल पॉलिसी डिसिजन घेवन ताका हें करता पळय न्हू त्याच धर्तीचेर पण तुमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करता. धारबांदोड्या पिळये अपघातांत एकलो सोंपलो. 2 व्हिलर फोंडकुलांत पडिल्ल्यान रायडर पडलो. फुडल्यान येवपी ट्रका पोंद पडिल्ल्यान आगताक गेलो. फाटल्यान बशिल्लो रायडर बऱ्यान साल्वार. तो रस्तो आदींच अशीर. तातूंत रस्त्यार सायनबोर्ड ना. वेल्यान फोंडकुलां पंचनामो करिनासतना बॉडी स्पॉटावेल्यान काडिल्ल्यान लोक चाळवलो. म्हजें नांव उल्हास गावडे. आयज तुमी पळयता कसयल्या ह्या रस्त्याचेर एक एक्सिडंट जाला आनी आगताक एक मनीस गाडयेपणापणान सोंपला आनी हे ट्रक जशे धांवून येतात हाचेर कांयच कंट्रोल ना. हांगा एक फॅक्टरी आसा तेंचे ट्रक स्कुला फुडल्यान हो एक्सिडंट आसा तरी आयज स्कूल चालू ना. कितें जावपाचें सांगपाक शकना. आनी आयज तुमी पळयता पुलिसांनी इतलो हावभाव केला की कांयच मार्कींग ना. पंचनामा करनासतना बॉडी काडून गेल्या ते. ताचे फाटल्यान तेजी फॅमिली आसा, 2 भुरगीं आसा, बायल आसा. हेजें कितें जातलें हेजो सुद्दां विचार करनासतना ते आपली बॉडी काडली आनी गेले. कोणाचें कांय आयकना हांगासर. तुमी मुद्दाम ते पळोवपाक शकता थंय मार्कींग ना कांय ना.
पंचनामा अजून जाल्लोच ना, पूण बॉडी काडून गेले. हायवे न्हू, आनी इतल्या बारीक रस्त्यार अश्यो गाडयो फास्ट चलोवन लोकांक अशें मारून उडोवपाचो हो एक प्रयत्न चल्ला. हो आतां फेटल जाला, तो आपल्या भुरग्याक कितें पावपाक वयतालो, तशेंच कामाक खंय तरी वयतालो ते दोग जाण नाल्ल पाडपी म्हणून आसा, आनी तेगेली काही 2 भुरगीं आसा, आनी तो फेटल जाल्लेलो आसा. हिजी आतां गंभीर परिस्थिती जाल्ली आसा, आनी हांव हेजे कडेन मागता की तेंच्यांनी गोवोरमेंटा कडेन की ही प्राथमीक शाळा आहा तेजे फुडल्यान हे स्पीड ब्रेकर घालचे. स्पीड ब्रेकर घातलेले ना, आनी शार्प टर्न आसा हांगासर. शार्प टर्न आमी इवन पंचायतीक सुद्दां कितले फावटी सांगलें, एक फावटी तें शार्प टर्न आसा तें मातशें कट केल्लें, कितें झाडां बी पडटालीं हांगासर. ताका लागून हांव गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट, जे खंय शाळा आसा थंय एटलिस्ट हें घालचें म्हणून. मजगतीं मालीम जेटी लागीं अचकीत झाड कोसळून चलत्या दुचाकयेचेर पडिल्ल्यान एक बायल जखमी जाली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. उदक चोरतल्यांचेर खर एक्शन जातली. कांय नवे बिल्डिंगांनी उदक चोरतात. बेकायदेशीर बोरवेलींचेर 10 लाखां मेरेन फायन वाडयतले. मुख्यमंत्री सांगता. सरकाराक उदकाचे युनिट पडटा 20 रुपया आनी 16 क्युबिक मिटर मेरेन उदक फुकट दितात. सगळे कडेन 24 वरां शक्य नासलें तरी 4 वरां उदक दिवंक खंय सरकाराचो यत्न. स्पीकर सर, खूब लोकेशनां आसा. फॉर एग्जाम्पल वाळपय, सत्तरी, मोरजी, आरांबोल, पेडणे, अंजुणा, पणजे, बाणावले, पेडणे, सियोली, जंय वॉटर शॉर्टेज आसा. तितलेंच न्ही स्पीकर सर, कलंगूट, आरपोरा, नागवा, पारा आनी काणका are facing water shortages when water floods are also happening at the same time. मातशी तुम्ही जी ताकतीक करतात की हर घर जल सर्टिफाईड बी म्हणून मातशी ताकतीक तुम्ही स्लो वचची. हें केल्यार बरें, कित्याक सर्वसामान्य नागरिकाक ना जाल्यार आमी कानान घालतात अशें ते तांकां इम्प्रेशन जातलें. ते गांवदोंगरी जावं खोतिगांव गांव आजून पासून वॉटर कनेक्शन ना. आनी खंयच्या हेजेर म्हणल्यार आयज तो रिप्लाय आयला, खंयच्या हेजेर असो रिप्लाय दिता तितून सांगता की हर घर जल पावल्लें आसा आनी 24/7 सगळ्यांक मेवला उदक. कनेक्शनूच ना उदकाचें आनी 24/7 म्हूण सांगता. म्हणून कितेंय उलोवचें न्ही. स्पीकर सर, उलोवंक मेळ्ळें म्हणून आमी कितें उलयना. म्हाका घर हांव स्पेसिफीक सांगता गांवदोंगरी गांव. आमी पळयलां की हर घर जल म्हणून घातात थिंगा, बट इन द कोस्टल बेल्ट हर घर टँकर म्हणून चलवतात. सुभाष शिरोडकरान सांगलेलें की नो मोर वॉटर शॉर्टेज बाय डिसेंबर 2024. But I don't think that this is happening. And not ह्या दिसा आतां माडी वॉटर येतात. तूं म्हणटलें that is turbidity in the water, but we are paying for drinking water. We are not paying for turbid water. So I request that please take care. बट 16 क्युबिक मिटर उदक जे आहा पळय न्ही फुकट दिता आनी गोंयचे 40% उदक लोक फुकट वापरता. पूण तेजेरूय कोण उलोवंक ना. सरकाराक कमीत कमी 20 रुपया पडटा उदक जे ट्रीट करून लोकांच्या घरा पर्यंत पावय पर्यंत. लिगल बोरवेल मारूनय उदक जे चोरलां पळय न्ही, आफ्टर ऑल इट इज चोरलात. पायपलायन जावन चोरलां तांकांय आतां सोदपाक लायला. कोणी जर घर बांदलें आसत जाल्यार तांणी उदीक खंयच्यान हाडलें तें व्हेरीफाय सांगचें पडटलें. नाजाल्यार तांकांय बी तितके पयशे जे आहा पळय न्ही हे परत भरूंक लायता. सेगीत 4 दिसांच्या धुमशाणा उपरांत बुधवारा पावसान मातसो विसव घेतलो. मात भारतीय हवामान खात्यान आयतार मेरेन गोंय धरून भारताचे दक्षिणी अस्तंतेत दर्यादेगेवेल्या राज्यांक गोंयाक उटंगाराचो ऑरेंज अलर्ट दिला. पावसाचो नेट आनीक 4 दीस तरी उरतलो. सिजनल पावस 88 इंचांचेर पावला, सरासरी परस सुमार 50% मायज. भुरग्याक किडनॅप केला म्हणून कांय पालकांक हॅकर्सांचे फोन येतात. असले प्रकार हालीं वाडल्यात. सायबर क्रायम पुलीस तांचे मेरेन पावपाचो यत्न करता. पालकांनी भियेवन कोणाकच पयशे दिवपाची आबूजपणां करची न्ही. विधानसभेत आयिल्ले इश्यूचेर मुख्यमंत्र्याची भौसाक सादूरकायेची शिटकावणी. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa, especially the parents, due to the increasing cyber crimes, cyber frauds taking place in Goa. Recently, there were fake calls received by parents wherein the kidnapper demanded money on the pretext of kidnapping their children. This is a serious matter of concern and need to be investigated thoroughly. Step government intend to take in this matter.
स्पीकर सर, हाजेर हांव फक्त मुद्दाम मेन्शन करपाक सोदतां, बऱ्याच पेरंट्सांक फोन येता. त्या पेरंट्सांनी पयलीं कोणीच म्हणजे भियोन न वता व्हेरीफाय करप गरजेचें आसा. आनी दीस इज अ बीग रॅकेट वर्कींग फ्रॉम द डिफरंट कंट्रीज. आमची सायबर क्रायम टीम जी आसा पळय न्ही, तेंच्यांनी काम सुरवात केलां आनी ऑलरेडी म्हणजे ज्या कंट्रींतल्यान ते वर्कींग करता पळय न्ही ताजेर पर्यंत ते पावतले. दे आर ऑलरेडी सुरवात आसा. ते कोंकणींतल्यान उलोवप आनी ऑलरेडी सांगप की तुजे भुरग्याक खंय तरी धरला आनी कितें पयशे ट्रान्सफर कर. लोकांनी कोणीच म्हणजे अशा पद्दतीचो कॉल येयलो जाल्यार भियोन न वता पुलिसेक इन्फॉर्म करचें, पयशे बिशे ट्रान्सफर करपाचे भानगडीक पडचे न्ही. मोरजे चोपडे वाठारांत वावुरतालो तो बिबटो निमाणो राना खात्यान लायिल्ल्या पांद्र्यांत अडकलो. फाटले बरेच दीस जाले मोरजे वाठारांत बिबटो भोंवता म्हूण गांवचो लोक भिवून आशिल्लो. बुधवारा बिबटो पांद्र्यांत अडकल्ल्यान थळाव्यांक तितले पुरती थाकाय. आषाढी एकादस जाली. पंढरपूर विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनाक वारकऱ्यांचो चंद्रभागेचे देगेर हुंवार. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेक पंढरपूर आषाढी एकादशीक पुजेचो मान. गोंयांतय थळाव्यांच्या देवळांनी विठ्ठल दर्शनाक वारी. उपास धरून विठ्ठलाच्या दर्शनाक सकाळ सावन गर्दी. विठ्ठल रखुमाईचो गजर. हांगासर जे वारकरी आसा त्यांचो एक जनसागर भरलेलो आसा. गोंयच्यान, महाराष्ट्राच्यान, कर्नाटकाच्यान कितलेशेच लोक पायी वारी करीत पंढरपूर पावल्या. आणि जेन्ना आमी हांगा काल राती पावले तेन्ना आमकां हांगासर भजन कीर्तन सगळे कडेन विठुरायाचो नाम घोश आमकां पळोवपाक मेळटालो. आनी सुत्रां सांगतात की जवळ जवळ थंय काल 10 लाख लोक आसलो आनी आतां जवळ जवळ 15 लाख मेरेन लोक पावला. आनी आयच्या दिसा 20 लाख लोक येवपाचे हे आसा. सो म्हाज्या फाटल्यान तुमी मंदीर पळोवंक शकता. जर दर्शनाचें जालें जाल्यार दर्शनाक जर हांगा मुखदर्शन घेवपाक जाल्यार कमीत तो अर्दो दीस लागतलो खंय. आनी जर प्रत्यक्ष दर्शन जर आमी घेवपाक गेले जाल्यार 2 ते 3 दीस लागू शकता. अशें आयकपाक येता की हांगासर जवळ जवळ 20 लाख लोकांची उपस्थिती लागपाची आसा. सो दर्शन म्हणजे जो देवाचो मुकुट आसा त्या मुकुटाक पांयां पडलो म्हणजे साक्षात विठ्ठलाक पांयां पडलो अशें आमचे लोक मानतात. आणि काल राती जवळ जवळ जे वारकरी आसा ते 12सून चंद्रभागेन धांवपाक तेंच्यांनी स्टार्ट केल्ले. मागीर जवळ जवळ 3 ते 3:30 महाराष्ट्राचे जे मुख्यमंत्री आसा ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री येवन तेंच्यांनी अभिषेक करून सगळे मानकरी येवन अभिषेक करून जात्रेक सुरवात जाल्ली आसा. सर कोणा कडेन 15 दिसाचो टायम ना, थोड्यांक आसना जाल्यार 1 दिवसाची तरी पायी अवश्य अनुभवची. एक सांगपाचें म्हटल्यार ही आमची यंदाची 8वी वारी जावन आसा. आनी आमचे 8वे वारीक खोर्जुये मर्यादीत नासतना आमचो शेजारी गांव पैरा, शेजारी गांव आमचो हळदोणा, परत आमचे कलंगूटसून कितलेशेच अशे वारकरी आज आमकां हांगा येयल्ले आसा. आनी ही जी आमची वारी आसा ही खोर्जुये सातेरी मंदीर ते विठ्ठल मंदीर हळदणवाडी महेश शिकेरी हांगा वचून आमी थंय पर्यंत संपन्न जाता आमची वारी. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.